नमस्कार, गोवा मिडडे अपर्णा बडीकराचो येवकार खबरो विस्तारान. पेडण्या 3 पंचायतीची पोटवेंचणूक आज कासारवाडे, हळण आनी चांदेल हसापूर. डिलिमिटेशन आनी आरक्षणावेल्यान उमेदवार कोर्टान गेल्ले. 15 वॉर्डान 39 उमेदवार रेसीन आसात. 2 उमेदवार बिनविरोध जिखल्यात. मतमेजणी 11 डिसेंबराक. बेळगावच्या बीएससी टेक्सटायल मॉलाक गोंयकारांचो बरो रिस्पॉन्स. बीएससीचो एमडी बीयू चंद्रशेखर प्रुडंटा कडेन उलयलो. लग्न नातला नवे वर्साक नवो स्टॉक आयला. लोकांनी मुद्दाम मॉलाक भेट दिवची म्हूण उलो. एमआरपीसीचेर खंय 10% सूट. I would like to thank all Goans for patronizing us and giving very good response to BSc. Next, we are all very much prepared for the Christmas and New Year season and coming wedding season also. So we have got a lot of new collections for all the new celebrations, coming new festivals and celebrations. And we are very much happy with the Goans' response and good feedback. Any particular offers you have? Any particular brands you have for this particular season, Christmas, New Year, and wedding season? So we are having all the national and international brands here for menswear, kidswear, and even for ladies wear. And for this New Year and Christmas celebration, we have very good collections in western and ghagras, gowns, all these collections. We got very good new collections for the coming up season. Any offers? Offers, no, we have 10% discount on the MRPs for all the brands. Some brands we have special offers. At least it starts with 10%, it goes up to 30-40% also, depending on the company's offer. What message you would like to give to the Goan shoppers? What you would like to tell them about the coming season? I would like to tell all the Goans that please do come to BSc and do good shopping, enjoy your festivals, have good time with us, and enjoy the shopping with BSc. नववे संवसारीक आयुर्वेद परिशदेचे गोंयान दबाज्यान उक्तावण. 89% वय लोक कोविडा वेळार आयुष उपचाराचेर पातयेवन रावले म्हूण आयुष मंत्रालयाचो अभ्यास सांगता. 4 दिसाच्या परिशदेक 300 मायज कंपन्यो 60 देशांतल्या 5,500 प्रतिनिधी आयल्यात. उक्तावणाक आयुर्वेदाचेर आयुष्मान कॉमिक सिरीजाचे 3रे आवृत्तीचे प्रकाशन जाले. कोविड-19 बादचो न्ही आनी उपचार म्हूण सुमार 89.90% लोक आयुष वखदांचेर पातयेवन रावले म्हूण मंत्रालयाचो अभ्यास सांगता. Ayush has a lot of contribution for the COVID management in our country, and traditional medicines was widely accepted. We had a study on impact assessment, and we found that 89.9% of Indian population has used Ayush modalities during COVID as a prophylaxis, as a prevention, as a treatment, and this with the sample size of more than 1.42 crore, it's a 14.2 million sample size, which is more than 1% of the total population. अगले आने वाले 2 साल के बाद मेरे ख्याल से हम 100 का आंकड़ा पार करने का हमारा कोशिश रहना चाहिए, वो निश्चित रूप से रहेगी. गोवा बहुत निसर्ग संपन्न प्रदेश है. हमारे आयुष मंत्रालय के प्रयास से हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री के हाथ कर कमलों द्वारा होगा. नया एयरपोर्ट का भी काम बनेगा. उसके साइड में सिंधुदुर्ग में और एक इंस्टीट्यूट हमने लाया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट के लिए, कि यहाँ जो निसर्ग संपन्नता है, यहाँ का जो सह्याद्री में जो मेडिसिनल प्लांट है उसका सृजन हो और नए तरीके का प्लांटेशन हो. जो वनस्पतियां हमें चाहिए तो यहाँ उसका उत्पादन हम कर सकते हैं, रोजगार भी इससे और उसे दे सकते हैं. Ayurveda is also emerging and getting the recognized at a global level, and I urge the Ayurveda practitioner to explore the opportunities. The people are also giving the great importance to Ayurveda and meditations in terms of the pre-pregnancy, the pregnancy and post-pregnancy period to have the healthy progeny. The Garbha Sanskar is being referred as commonly is in itself exclusively area that can be concentrated upon and pursue as a successful career by the practitioner.
Through the discourse and interactions in these 4 days, we must spread the word about the greatness in our traditional system of medicines, which can show a way the world create the healthy and awakened society. For the first time, Ayurveda is being taken seriously, and there are expos and there are conferences, there are interactions, and also globally people are carrying out different types of research on the science of Ayurveda, and we are getting to know about it. In this small state of Goa, we would like to, under the leadership of the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, today we are very happy to be a partner with the Vigyan Bharati and the Ayush Ministry, and to host this 9th World Ayurvedic Conference in Arogya Expo. With his leadership, I am sure we'll be able to make more strides in taking Ayurveda and also creating this wellness and holistic medicine approach. And Goa, I am sure, will lead the way and take it forward. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि साहिल मांद्रेकार. लोकसभा वेंचणुकेच्या नदरेन म्हत्वाची गुजरात विधानसभा वेंचणूक बीजेपी प्रचंड बहुमतान जिखली. सोमारा गुजरातचो मुख्यमंत्री सोपूत घेता. हिमाचलान काँग्रेसीक अच्छे दिन. एक फावट बीजेपी एक फावट काँग्रेसीची सत्ता दिवपाची हिमाचलाची परंपरा कायम आपाची मोठी हवा जाली, मात निराश. गुजरातान फक्त 5 सीट, हिमाचलान गड्डो, तरी आप खंय आता नॅशनल पार्टी. चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा. और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया. उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. जब महामारी के घोर संकट के बीच बिहार में चुनाव हुए थे, तो जनता ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया. जब महामारी के संकट से बाहर निकलते हुए असम, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर एक के बाद एक चुनावों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना. अपेक्षेपेक्षा जास्त शक्तीने आज जो विजय मिळाला असा सगळ्याचे आमचे लिडरशिपीचे त्याचबरोबर कार्यकर्त्यांचे जनतेचे त्यांच्या मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांची परंपरा तशी आहे. एक तामिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेश परंपरा अशी आहे की एक इलेक्शन हे दुसरं इलेक्शन दुसरं अशें आसा. पूण ती परंपरा इल्ली हे गॅप कमी जाता ह्या सगळ्या हातून, आणि त्यामुळे सांगून नजो तर वेगळ्या पद्धतीन जाणा की सरकार हे घडू शकता. कारण आज सेंट्रलांक सरकार नंतर त्या राज्याचा विकास कसो जाता हो जनतेला पळयला की लोकांक तर दिसलें की सेंट्रा बरोबर रावूंक जाय. जाल्यार काही जे अपक्ष आसात, काही आसात ते कदाचित भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट. काँग्रेसीचो गड बीजेपीन येवंक शकता. ते आता ह्या स्टेजाचेर हांव सांगूंक शकना. थंयची सगळी सुत्रां जी दिल्लीची ही आप सरकारच्या हातूंतल्यान आशिल्ली, आणि सगळ्या सरकारांच्या सगळ्या हाचो गैरफायदो घेवन आप सरकारान हे सगळे ते कॅप्चर केल्ले आसा. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी आणि गुजरातच्या सगळ्या लिडरांचे खूप खूप अभिनंदन. हिमाचल प्रदेशाचे और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है. जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है. ये बहुत बड़ी बात है. देश में बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है. उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है. हमें लीड 6 पे मिले या 7 पे मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी है जो देश में नेशनल पार्टी बन गया. सो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आम आदमी बहुत जो सबसे छोटी पार्टी थी वो अभी नेशनल पार्टी बन गया. सो हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है. सो इसलिए हम खुश हैं कि आम आदमी पार्टी थोड़े समय में
महज 10 साल के बीच जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है उसका बहुत बड़ा हमें खुशी है। उसके बाद साउथ में आना चाहिए सारे देश में आएगी सर। हिमाचलात एक फावट बीजेपी एक फावट काँग्रेसीची परंपरा मतदारांनी कायम दवरली। बीजेपीक देऊन काँग्रेसीक बहुमतान सत्तेर। काँग्रेस 40, बीजेपी 25, आप 0, हेर 3। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कळंगूट पंचायतीन डान्स बार आणि बाकीच्या बेकायदेशीर धंद्या आड कारवाय सुरू केल्या ती बरी आसा, मात मोठमोठ्या पोलीस ऑफिसरांचो ह्या बेकायदेशीर धंद्याक आशीर्वाद म्हूण आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडिसाचो सणसणीत आरोप। ड्रग्जाचेर खंय पुलीस राजकारणी नेक्सस लोकांक उपद्रव करिनासतना खंय इंडोर पार्ट्यो करच्यो। माझ्या टायमार बसून अशें चलतालें, इतलें चलून नासलें पूण आसलें। पूण हांकां MLA को सरपंचाक ब्लेम करूंक जायना, कित्याक हांवें पळयलां तें फर्स्ट टायम। हे पळय पुलीस आनी व्हडले ऑफिसर आसता न्हू, तेंचो तांकां सपोर्ट आसता। ते व्हडले पळय ऑफिसर आहा तेंचो हांकां सपोर्ट आसता। कितले पॉलिटिशियन लागले फाटीक न्हू, हे पुलीस कॉपरेट करिना। कालांगूट पंचायतीन बंद केला, बट म्हाका दिसना कालांगूट पंचायतीक एनी पंचायतीक गॉट पावर्स टू सील। हांव नको सारकें जोजफान काम बरें केलां तें, पूण हांवें आयकलां दुसरे दिसा सगळें ओपन जालें म्हणून। सो पुलिसांनी वचून बंद करूं येता तें न्हू। I think the police are not cooperating with this panchayats and the politicians. की दुर्दैश कितें की भायले पुलीस येवन सांगता हांगा ड्रग्स आहा, आमी सदांच बोबड मारताले ड्रग्स आहा म्हणून। हांव जाणा MLA मायकल म्हणटालो तेन्ना कालांगुटान ड्रग्सूच ना म्हणून। आतां भायर सावन हैदराबादसान पुलीस येता आनी धरता गोंयान। सो देर इज सम पॉलिटिकल नेक्सस, पुलीस नेक्सस आहा अशें म्हाका दिसता। EDM पळय ते सानबंद पळय आहा न्हू, ते केन्ना 10 भायर वचोंक ना। आमी स्टार्ट केलेलें कांदोळेन पळय स्टार्ट केलेलें, केन्ना 10 भायर केन्नाच वचोंक ना ते। पूण ह्यो दुसऱ्यो पार्ट्यो पळय चलता, ह्यो दुसरे आफ्टर पार्टीजान कितें चलता ते 5, 6, 7 पासून चलता। भुरग्यांक स्टडी करूंक मेळना, कांय ना कांय ना। म्हाका दिसता ते कोर्टान घातला पळय ते कायदो घातलो बरो आहा, ते कोणाक पळय पार्ट्यो करूंक जाय, इंडोर करा तुमी। सो आख्या संवसाराक जाता पार्ट्यो, आख्या संवसाराक EDM जाता, 10 बंद जाता सगळ्याक। आनी दुसऱ्यो पार्ट्यो आहा पळय ते इंडोर्स करा, कोणाक येवंक जाय, पार्ट्यांक वचोंक जाय, कोणाक रात पिवंक जाय, पिये तुमी, ते मजा मारता ती मारा, पूण लोकांक डिस्टर्ब करूंक उपकारना। होर्णा पंचायतीचो पिसुल्ल्या उद्देगीक इस्टेटीन अंबे मॅटेलिक कंपनीच्या प्लांट विस्ताराक विरोध। तांकां खंय सध्या आसा तोच प्लांट नाका जाला। भलायकी, उदका पुरवण, प्रदूषण, कोळशाची येरादारी, इतिहासीक दाय सुवाती असली रजावां दिवन गांवकार प्लांटाच्या विस्ताराक हरकत घेतात। होर्णा पंचायतीचे अंबे मॅटेलिकाचेर खासा ग्रामसभा जाली। मेन विषय येयलो तो आमचो आरोग्याचो येयलो। त्यांच्या पोल्युशनानसून आमच्या आरोग्याक खूप धोका आसा। खुबशे प्रॉब्लेम जातले हेल्थाचे, मेन म्हणजे अस्थमा प्रॉब्लेम जातलो, रेस्पिरेशन प्रॉब्लेम आसा, लंग्स प्रॉब्लेम जातलो, दुयेंसां वाडटली। हो एक आरोग्याचो विशय। आनी दुसरो म्हणजे तांकां पाणी पुरवठो चड लागतलो, जेका लागून ते बोरवेल्स बीन मारता आनी पयलींच आमच्या नालांक उदक तेंच्यांनी पोल्यूट केल्लें आसा। त्यांचो जो ब्लॅक एश येता आतां आसा ते कंपनीचो, तेच्या पासून सायडीचे ग्रास बीन पिड्यार जाल्ले आसा। आनी त्या भागान जे आमचे लोक रावतात त्यांचो पारंपारीक बिझनेस म्हणजे तो गायींचो बिझनेस। त्यो गायी तो चारो खावन खावन मरपाक बीन लागल्यो, म्हणून आमी तांकां आदी एकदा विरोध केलो आसा त्याच प्लांटाक। आनी आतां आमच्या ह्या लोकांनी तांकां सामको स्ट्रॉंग अपोज केल्लो आसा एक्सपान्शनाक तेंच्या। आमकां तो प्लांट एक्सपान्शन केल्लो हांगा नाका, कसोच नाका। आमचो आसा ते अंबे मॅटालीक प्लांटाकूच विरोध आसा। आतां तेंचो कोळसो येता ते अंबे मॅटालीक प्लांटाक, तेच्याकून डबल ट्रिपल कोळसो थंय येतलो आनी कोळशाचें प्रदूषण आमच्या भागान वाडटलें। हांगा एक जेम तेम 1-1.5 किलोमिटराच्या भितर आर्किओलॉजिकल पांडवा केव्स आसा हरवळें। पिसुर्ल्या विदीन म्हाका दिसता 100 मिटराच्या रेंजीन पांडवा केव्स आसा। ह्यो आर्किओलॉजिकली केव्स आनी तेंच्यांनी आपल्या रिपोर्टान हे सगळें लिपयल्लें आसा। दुसरें म्हणजे म्हादय अभयारण्य 3 किलोमिटराच्या रेंजीन येता। म्हादय अभयारण्य ते तेंच्यांनी आपल्या सर्वे रिपोर्टान खंय दाखोवच ना। घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, पळत रावात प्रुडंट। वेर्णेच्या पंचान बळजबरीन एका अनाथ भुरग्याक धंदो करूंक घाल्ली शेड मोडली म्हूण वेर्णेच्या आदल्या पंचाचो आरोप।
ते शेडींस कांयच बेकायदेशीर नाशिल्ले. पंचान ही शेड मोडली म्हूण पुलीस कंप्लेन. भुरग्याचे खंय ताचे कडेन कांयच वायटपण ना. पंच बेपत्ता. तिचे जिवाचे बरे वायट करपाचो खंय भंय. आतां मोड जाता आमकां पयशे जाय, इन्कम जाय, आमी सुसेगाद रावपा देखून दिनाय. आतां आंटी आमी हें बांद म्हणलें, आंटीने म्हज्या नांवान केल्लें, कित्याक आमी हें पाद्री जावपा जाय म्हणून. आमकां पयशे जाय. म्हाका फकत तेणें बंद करपा लायलें म्हूण हें बंद केलां आमी. वास येता हें येता तें म्हाका बंद आतां कित्याक म्हणून. नो पेरंट्स दे हॅव आनी फ्रॉम ल्हानसून तांकां हांव चयता भुरगेपणीसून कित्याक तेंगे शामायन तेंगे बील पेपर घराचें आनी मुको दिलोलें, मुको हँड ओवर केलो आनी आपणाक कितें जालें जाल्यार भुरग्यांक चोय म्हूण सांगलोलें. सो आतां हे भुरगीं व्हड जाले तेंकां एक्सपेंडिचराक कितें जालें पयशे डेस्पेज आहा म्हूण हांवें फाटीं एक लायसन्स काडलें. म्हज्यान ते व्हडले भुरगे भावा नांवार काडूंक जातालें, तो पाद्री जाता मागीर तेंच्या नांवान काडनासतना हे भुरगे काडलोलें. आनी आतां आमी चिकन शॉप स्टार्ट केलें. आमी शेड आहा ती टेम्पररी शेड म्हणलेली, कांय इल्लिगल कांय केलो ना, लायसन्स आहलोलें सगळें. हे पंचान कोण कंप्लेन घायल म्हणपा लागले आनी तेगे एजी लागून हें केलें म्हूण 5 तारीख काडून नोटीस लायला रिवोक केलें म्हूण. तारीख 2 दीस जाले तो कामदारा हिंग धमकायता, कोण काम करता ताका हिंग धमकायता आनी ताका धमकी दिता मारतो म्हूण. काल हांवें सांगितलें त्या कामदारा तो येना कामाक बंद दवरलें. आनी काल इवनींग अचानक 6 वरांचेर हांव घराको बसलो जाल्यार आवाज ढोकून आवाज येयलो म्हूण चोवपा येयल्या हिंग वेल्डिंग मनीस आहाय, कटर आहाय आनी पायप कादोलो, ते सायडीक कादोलो, हे सायडीक काडटा. तेन्ना हांव पावलें. हांव पावोन तांकां विचारलें तुमी कितें कोता, आपूण पंच आपणाक कितें जाता तें करूंक जाय, तुका जाय तें कर म्हणपा लागलो. बार्देसान काणका पंचायत वाठारांतले फुटपाथ क्लियर करपाची मोहीम सुरू जाल्या. अतिक्रमणाचेर बुलडोजर सुरू. आमदार मायकल म्हणटा अतिक्रमणां क्लियर करूंक हायकोर्टान 30 डिसेंबराची डेडलायन दिल्या. विरोध करतल्यांनी कोर्टान वचचें. म्हापसा ते कळंगूट मेरेन लोकांक बरो फुटपाथ करपाचो प्लान. एन्क्रोचमेंट काडून रोड वायडनींग करून फुटपाथ कंप्लीट करपाचें ही आतां मॅटर लास्ट 1 year इट इज गोईंग ऑन आनी हायकोर्टान 30th डिसेंबर लास्ट टायम दिल्लो. 30th डिसेंबर इज द लास्ट. So we will see that all this encroachment is removed and people get walkway, म्हणजे pedestrian footpath right from Mapsa to go up to Kalangut. हे आमचे एक डिसिजन आहा की म्हापसासून कलंगूट फुटपाथा वयरसून चलोन वचोंक जाता, अशें जावपाक जाय. आनी हे करतलो जाल्यार लोकांनी सॅक्रिफायस थोडो करूंक जाय. इट इज नॉट ओनली हायकोर्ट. हायकोर्ट सेज pedestrian should have a footpath. That is government decision, not High Court. High Court is monitoring today. High Court कितें म्हणटा एन्क्रोचमेंट काडा. जी फुटपाथ गव्हर्मेंटान प्रपोज केल्या ती करूंक मेळना. रोड वायडनींग करूंक मेळना. गाडयो वाडल्यो. फुटपाथ कित्याक करता आमी? दोशी वाटेन करता. एन्क्रोचमेंट मोदें करता तितले आमी काडटले. तेणी हायकोर्टान वचपाचें. कोण म्हणटा आमी काडूंक दिवचे ना, गो टू हायकोर्ट, वी आर गोइंग टू ब्रेक. हे आमी डिसिजन घेतलेलें आहा. एज the MLA of this constituency plus पंचायत आणि हायकोर्ट मॉनिटर करता. आमकां प्रोटेक्शन हायकोर्टान दिला. जुवारी न्हंयेत नुस्तेमारीचो डाटा नाशिल्ल्यान थंयचे फीश ब्रिडींग ग्राउंड CZMPतल्यान काडून येता म्हूण नुस्तेमारी खात्यान केंद्राक कळयल्ल्यान नुस्तेमार चाळवल्यात. ऑल गोवा स्मॉल स्केल रिस्पॉन्सिबल फिशरमॅन युनियनान आपूण डाटा दिवपाची तयारी दाखयल्या. जुवारीन रेंव काडपाक आनी पर्यटन एक्टिविटींक नावशेच्या नुस्तेकारांचो विरोध. रिवर जुवारी ऑफ ब्रिडींग फीश ब्रिडींग आहा तो आमच्या कडेन डेटा ना तेन्ना आमी सँड मायनींग चालू करपाचें आसा. जरी तर ज्या मिनिस्टरान हें उलयलां ताका खरोच रिवर जुवारीचो डेटा जावं फीश ब्रिडींग ज्या तेणी ह्या लोकल फिशरमॅनांक कॉन्टेक्ट करचो आनी आमी व्हरोन ताका दाखोवंक तयार आसा खंय कसलें कसलें रिवर जुवारीन नुस्तें आहा, खंय फीश ब्रिडींग जाता, खंय तिसऱ्यो मेवता, खंय मेंदी आसा, खंय कालवां आसा, खंय शिणाणे आसा. आनी तेन्ना तेन्ना आमी ताका दाखयताले तेन्ना ताका कळोन येतालें हे जुवारीन कितलें नुस्तें आहा. तशेंच मांडवीन हितूनय भरपूर नुस्तें आहलें. आतां थिंगा कमी जालां फक्त गार्बेजीक लागून. आनी NIOन एक रिपोर्ट दिला की सँड मायनींग करपाची. ते सँड मायनींग जाल्या उपरांत हिंगासर नुस्तें रावतलें काय ना हेजेर विचार करूंक जाय. आयज रिवर जुवारीन इतकें नुस्तें आहा पूण हेजो डेटा ना म्हणून आमी एक अजाप जाले. तेन्ना ही आमकां प्रेस कॉन्फरन्स ल्हानशी घेवची पडली. तशेंच आनीक एक प्रपोजल हाडला ट्युरिजम. फिशरमॅनांनी फिशींग करून आपल्या घरांनी खंय एक्स्ट्रा रूम आहल्यार ट्युरिस्टांक दवरूंक जाता.
हे आमी ओपोज करता आनी आहले आमकां नाका टुरिजम. आनी दुसरें म्हणल्यार रिवर जुवारेन इतकें नुस्तें आहा. आयज 3 दीस जाले मिनी पर्सिंग. आयज कंटिन्यू 10-15 मिनी पर्सिंग चालू आसा. कंट्रोल रूमाक फोन केल्यार फोन लागना जावं आनी दुसऱ्यांकूय ऑफिसरांक तिजे फोन लागना. जी आयज जरी तर रिवर जुवारीन नुस्तें नाहलें जाल्यार हे इल्लिगल कित्याक? फाटले कितलेशेच दीस कुडचड्यार सिवेज लायनीच्या कामांक वता वता थंय खणून दवरला. दर दिसा उदकाच्यो लायनी फुट्टा म्हूण थळाव्यांच्यो कागाळी. केन्ना केन्ना नळाक खदळू उदक घाण वास मारता. सिवेजीचें काम गरजेचें आसलें तरी कॉन्ट्रॅक्टरान खंय PWDच्या मनशाक घेवन जबाबदारीन काम करचें म्हूण लोक मागतात. आज हांगा कुडचड्यार सगळ्याक सिवरेजीचें काम चलता. थंय वचत थंय तुवें पळयलें जाल्यार सिवरेजीक लागून सगळे कडेन काम चालू आसा. म्हणजे इतलेंच म्हणणें म्हजें की हें जें काम चालू आसा हें अत्यंत गरजेचें. हातून दुबाव ना. पूण जें काम करता तेन्ना तें शिस्तीन काम करचें. आतां फॉर एग्जाम्पल आमचें शिवाजी सर्कल टू आंबेडकर सर्कल 2 फावटी हांगा पायप फुटले. जाल्यार पायप फुटले जाल्यार ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान जें सिवरेजीचें काम घेतलां ताणें जबाबदारी घेवची की बाबा आपल्या बरोबर डिपार्टमेंटाचो मनीस आसचो. जेन्ना पायप फुट्टा जेन्ना वजन पडटा किंवा ते खणटना कितें जाता मान्य पायप हे फुट्टलेच उदकाचे. म्हणून ताणें आपणे खात्री करून घेवची की आपल्या बरोबर डिपार्टमेंटाचो मनीस हांगा आसचो. कित्याक ते फुटले जाल्यार तुरंत ते रिपेर करचे. 3 फावटी उदक बंद जालें नळाचें. कित्याक जालें काय म्हणून चेक केल्यार हे रस्तो सगळो फोडून दवरला. सिवरेज पायपलायन घालता. त्या शिवाय सिवरेज पायपलायनी ऑलरेडी बिल्डिंगांतल्यान सोडिल्ल्यो आसात हांगा. आतां कितें जाता जेन्ना उदक परत येता तेन्ना उदक सामकें मडी आसता. उदका भितर कितें आसता म्हणून खबर ना. पयलीं दिसतालें की तें मडीच आहा म्हणून. पूण आतां कळ्ळां की तातूंत भितर सिवरेजीचेंय उदक वता म्हणून. प्रुडंट मिडिया खातीर कुडचड्याच्यान शेतकारांक पेटयतात. सोनसड्यान कोयराचें सायंटिफीक रेमिडिएशन जाता ही गजाल जर सारकी जाल्यार डंप केल्ले मातयेन दुदाच्यो पिशव्यो कश्यो मेळटात. मडगांव पोन्ने मार्केटान सोनसड्यावेली मिक्स इनर्ट वेस्ट वडोवप चल्ला म्हूण शॅडो कावन्सिलान इशू लावन धरला. कावन्सिलान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या टीमीक घेवन सुवातेवेले मातयेची सॅम्पलां घेतली. Just as last time during the visit of Margaon MLA and the Waste Management Corporation MD Levinson had discovered a milk bag of 13 rupees rate, that is of 2006. Here we are getting similar bags. So now what sort of remediation has happened where? So they were trying to prove that the remediation process is happening successfully, and here we are getting the same package here. So what do we prove by this? There by the display of a bag, they try to convey to the public that bioremediation is taking place scientifically. And now what do we have to say on this? When the same 13 rupees bags are found here of 2006 probably, we don't know when. This is what we want to try to prove, that this is not bioremediated waste, this is not inert, nor this is compost. आज सावन काणकोणा पैंगीण लोकोत्सव ते फाटभुंयेर स्वयंपूर्ण युवा कार्यावळ जाली. गोंयची संस्कृती गांवपण सांबाळून तरणाटो चलता हेच मोठें येस. तांच्या विचाराक 20% तरणाट्यांनी साथ दिली जाल्यार 2030 मेरेन काणकोणा युवा फुडार बदलतलो म्हूण येजमान सभापती रमेश तावडकर उलयलो. लोकोत्सवाक खंय 2 लाखा वयर लोक भेट दितलो. काणकोणच्या तरणाचें विजन आनी मिशन आसूंक जाय. म्हणजे फुडें 2030 नंतरचो आमचे काणकोण तरूण खंय आसतलो हे जर आमी करपाक शकले. म्हाका म्हजें स्वताचें म्हणणें आज लोकोत्सवाच्या आदर्शवक संघाच्या विचारांतल्यान ह्या संस्कृतींतल्यान आसनी आमी जे आमची संस्कृती परंपरा गांवचे गांवपण मनीसपण जे आसा न्ही आनी त्या मनीसपणा आशिल्ली ताकद आसा न्ही त्या आदाराचेर आमकां जगपाची ताकद मेळपाची आवश्यक आसा. जें सत्य हांव वेगळें कांय सांगना. जें सत्य आमचे कडेन आसा आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिल्लें आसा. घडयेक ते कमी शिकले आसत जाय पण इतलें ग्रेट आनी इतलें बरें ज्ञान जें आसा न्ही बरी परंपरा जी आसा मनीसपणान जगपाची आसा न्ही ती ताकद जी आसा न्ही आमच्या गांवपणाक आसा. आमी आज ह्या लोकोत्सवाच्या माध्यमान आसा न्ही आमी सबंद जगाक आमी देशाक आनी जगाक सांगपाची आवश्यकता आसा. आमी मनीसपणाच्या गांवच्या ह्या सगळ्या आदाराचेर आमी जगतले आनी लोकांक जगयतले
हो संकल्प आमी करपाक शकले जायत न्ही. जाल्यार हो मेसेज आतां आमी दिवपाची आवश्यकता आसा. आनी तो मेसेज दितलो आनी तो मेसेजाक फाटल्यान आमी ताकतीन रावतले जाल्यार आमकां जाय कितले 10% ते 20% लोक आसात. आणि त्यामुळे आज आम्ही या लोकांचा आज फाल्यां चर्चा भरपूर जातली. खूब लोक येतले. आमी धरले आसा 2 लाख लोक फाल्यां परवां 3 दिसांक येवन वतले. तर फाटल्या हितून आमकां 20% लोक आमकां आधार देणारे, आमच्या विचारा फाटल्यान रावणारे, आमच्या विचाराक समर्थन देणारे लोक आमकां सोदपाक जाय. आनी म्हाका दिसता 20% लोक जर आमी सोदून काडले तर जायत न्ही. जाल्यार हो विचार आज आमी करता आसा न्ही फुडल्या 5 ते 12 वर्सांनी असो देशाक आमी मॉडेल उपकार करपाक शकतले की आमच्या काणकोण तालुक्याचो प्रत्येक तरुण जो आसा न्ही, प्रत्येक मनीस जो आसा न्ही की ह्या काणकोणाच्या मातयेच्या आदाराचेर जगपाची ताकद आमी निर्माण करतात हें सांगपाचें आवश्यक आसा. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.